नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम न्यूजाक येवकार दिता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. भाजपा प्रवेशा खातीर काँग्रेसीची बी लायन आपल्या संपर्कात, मंत्री माविन गुदिन्होचो दावो. भाटकारांच्या जाग्यांत आशिल्ली मुणकाराची 300 स्क्वेअर मीटर मेरेन घरां करतले कायदेशीर. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची म्हायती. राजधानी पणजे सयत मडगांव, वास्को आनी म्हापशा जातलो बस पोर्ट. येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होची म्हायती. महालेखा परीक्षकाचे प्रमाणपत्र केंद्राक सादर करूंक नाशिल्ल्यान गोंयांत आंतरराज्य जीएसटीचो लाव चुकलो. मुख्यमंत्र्यान दिवचे स्पश्टीकरण. आमदार कालूस फेरेराची मागणी. नवी समिती वेचून सिवरेजीचो प्रश्न करतलो बेगीनूच सुटावो. मंत्री आलेक्स सिक्वेरान दिले शेक धनियांक आश्वासन. दिवचल गट काँग्रेसीन घेतली महत्वाची बसका. पार्टीचे काम फुडें व्हरून येता ते लोकसभेच्या वेंचणुकेची चल्ल्या नेटान तयारी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. काँग्रेसीची बी लायन भाजपा प्रवेशा खातीर आपल्या संपर्कात आशिल्ल्याचो दावो मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी केला. एकल्यात भाजपात घेवन आमी समाधानी आसात. आता हेरांच्या प्रवेशाक लागून आमच्यात कोफुसाव नाका. तांकां घेवपाक जाय जाल्यार छाननी करून, तशेंच भाजपा नेत्यांची मतां विचारांत घेवन तांचो पक्ष प्रवेश करतले, अशें माविनाचें म्हणणें. Many people are in touch with me, you're right. there is a B line, but as I said, म्हाका सगळ्यांकूच घेवन हिंगा म्हणजे कन्फ्युजन केल्लें नाका, आमचे भितर कन्फ्युजाव केल्लें. एक आमी घेयला, आमी हॅपी आहा आनी हेरां सारके स्क्रुटिनी करून सगळ्यांची परवानगी घेवनूच हांव तें डिसिजन घेतलो. एकटो घेवपा ना. But there is a B line already. Of course, there is a B line. Everybody wants to join. They have realized, especially after those 3 state election, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, तांकां दिसता काँग्रेसी फ्युचर नाच म्हूण, आनी ताका लागून मागीर हिंगा दुसरेच भाशेन मागीर उलोवपाक लागता, करता. तुका सांगलां न्हू केव केव करता ते. भाटकारांच्या जाग्यान आशिल्ली 300 घरां मुणकार कायद्या अंतर्गत कायदेशीर करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. जाल्यार शेनवारा सावन प्रलंबीत आशिल्ले मुणकार खटले सोडोवपाक मामलेदाराचें न्यायालय चालू आसतलें, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. पेंडिंग ऑफ मुणकारियल एंड टेनन्सी केसीस गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जाली, म्हणल्यार आयज सुद्दां आमचो मुणकार त्या स्वताच्या घरात जो रावता ताका खबरूच ना एकदां की हे फक्त घर आपल्या नावार आसा, ही जागा आपल्या नावार जावंक ना. आनी बऱ्याच जाणांनी कदाचित केसीसूय बी एप्लाय करूंक नासल्यो. हांवें जेन्ना रिव्यू घातलो तेन्ना 2000 केसीस एप्रॉक्सिमेटली ह्यो उत्तर गोंयांत आसा आनी 1500 एप्रॉक्सिमेटली केसीस ह्यो दक्षिण गोंयांत आसा. हांव फक्त मुणकारियल केसीसाचेर पयलीं उलयतां. घरां आसलेलो जागा आनी हाज्या व्यतिरिक्त आनीकूय बी आसतले. आमी सगळ्या मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर हांकां ऑर्डर दिल्या की जाता तितके बेगीन मुणकारियल केसीस आमी डिस्पोज करपाक जाय. आनी मुणकारियल केसीस डिस्पोज करपा खातीर 4 गजाली म्हणजे 4 मुद्द्यांचेर. एक, घर हे तुमच्या नांवार आसपाक जाय आनी तें घर आमी जशें म्हणटा की 1970च्या पयलीं आसपाक जाय. 1 and 14 खंय तरी हावज ओन बाय टेनंट एक बाकीचो खंयचो तरी डॉक्युमेंट आसपाक जाय. तिसरें, लायट किंवा उदक हे तुमच्या नांवार आसपाक जाय. आनी चवथी गजाल जी म्हटलां आमी, त्या घराच्या नंबराचेर आसलेलो वोटींग लिस्टान जरी नांव आसत जाल्यार 4 पैकी 1 डॉक्युमेंट लावन आमी मुणकारियल म्हणजे आपलें घर गांवांत आसत जाल्यार 300 स्क्वेअर मीटर जागा ही तुमच्या नांवार जाता मुणकारियल ऑर्डरीच्या नुसार. आनी तेजो सनद दिवपाचो प्रोसेस सुद्दां आमी सुटसुटीत केला. म्हणून म्हणटा आमी मुणकारियल केस पास जाली काय ताची परचेज ऑर्डरी तोच मामलेदार पास करतलो आनी परचेज ऑर्डर जाली काय ताका सनद ही दितलो. ताज्या उपरांत ताजें घर हें रेग्युलरायज करपाची फुडली स्टेप आसा. म्हणून हे 3 म्हयने आमचे सगळे मामलेदार
आयज शेनवार पण आयज सगळ्या मामलेदार ऑफिसांनी तांचो स्टाफ मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर अवेलेबल आसा. गोंयाक 4 बसपोर्ट मेळटले, येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन म्हायती दिल्या. गोंयांत बसपोर्ट जावचे हाचे खातीर पयलींच्यान यत्न जाताले, पूण केंद्रा कडल्यान फावो तो प्रतिसाद मेळूंक नाशिल्ल्यान ते जावपाक शकले ना. आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचे वांगडा उलोवप करून गोंया खातीर पणजे, मडगांव, वास्को आनी म्हापशे शारांत बसपोर्ट जावचे म्हणून मागणी केल्या. तशेंच केंद्रीय मंत्र्यान हे खातीर हयकार दिल्ल्याचे मंत्री माविन गुदिनोन सांगले. आनी आज बाब नितीन गडकरी जेन्ना येता गोंयान सगळे ऑफिशियल्स येयल्या बरें जातलें. आमी एकदांच ते सॉर्ट आउट करया बसपोर्टाचे. तेणें सांगला येस म्हाकाय जाता तितले बेगीन करपा जाय. कितें तरी आमी एक टेक्निकल डिफिकल्टी येयला आमी सांगला, बट वी वील सी सम वे आउट एंड वी वील सी दॅट इट इज डन अशें तेणें म्हाका आश्वासन व्हेरी क्लियरली दिलां. आपूण करतलोच म्हणून. आनी एकदां तो सांगल्यार करता म्हणल्यार तो 100% करता. सो म्हाका खात्री आसा बसपोर्टूय आमचो जातलो. आनी हांवें ताका सांगलां म्हाका प्रायोरिटीचे तोरी एक वास्को दी, एक पणजे दी, एक मारगांव दी आनी एक म्हापसा दी. आनी 2 मागीर हांव सांगता. 4 पयले मुखेल आहा ते इमिडिएटली म्हाका दी म्हूण. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन that was already proposed long back. Most of the things which you see they are coming up now were proposed during much earlier by me. Successive government, only when Kamal Nath was the national highway minister, he had okayed it. Then one Mr. Joshi came, त्याने कॅन्सल केले. परत परिकर येयला तेन्ना रिवायव केले आनी परत हांवें आनी जोरान रिवायव केला. आनी आज बाब नितीन गडकरी जेन्ना येता गोंयान foundation stone, as you know, for those 2 iconic towers, which is going to be the biggest thing like Eiffel Tower. Means altogether different things are going to happen in Goa. End of 5 years, you'll see, wow, is this Goa? अशें जातलें. हे दृश्टीन सरकार काम करता. गोंय सरकारान 2017 सावन महालेखा परीक्षकाचे प्रमाणपत्र केंद्राक सादर करूंक ना. देखून गोंयाक आंतरराज्य जीएसटीचो लाभ मेळना. देखून IGCSTन येवपी कोटी रुपयांचो सरकाराचो महसूल बुडला. सरकाराच्या बेजबाबदारीक लागून सरकाराच्या तिजोरी 1000 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाला. हो आरोप न्ही, हे खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान मान्य केला. हाचेर मुख्यमंत्र्यान जाप दिवपाक जाय अशें काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेरान मागला. The shocking part is IGST आमचे कोटयेन आसात ते आमचे IGST from 2017 Goa has not got it. And what does she say? Why Goa has not given? She has singled out Goa as the first instance in the Rajya Sabha to say that the Goa government has not submitted AG certificate. AG certificate मुळ्ळेले Accountant General certificate. The moment Accountant General certificate comes, it is scrutinized, the funds will be released. She has said from 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, and even now. AG certificate not received as yet for some states. For instance, Goa 2017-18, 18-19, 19-20, AG certificate has not been received. Goa. And again Goa for 21-22 and 22-23, the Q1. So no AG certificate has come. In fact, for 22-23, except for Karnataka, no state has given the AG certificate to us as yet. But now that the finance minister has spoken in the Rajya Sabha, if the government is aware, let the government come out bare with the facts and let the government, including Chief Minister, make a statement that he is aware of it or not aware of it. If he is not aware, what action he is taking against those officers who are responsible for this. शुक्रारा शेख धनियांनी पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराची भेट घेवन सिवरेजीचो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी केल्या. ह्या वेळार शेख धनी क्रूज कार्दोजो तशेंच हेर शेख धनी लेगीत उपस्थित आशिल्ले. ह्या कामा खातीर नवी समिती वेचून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाचे आश्वासन मंत्री आलेक्स सिक्वेरान दिले. एनवायरमेंट मिनिस्टर मेळपायले की आमचे विचार शेकाचे सुवेजाक लागून एक लास्ट टायम इश्यू जाल्लो सो आमी ताका एक सोल्युशन काडपाक लागून आमी एनवायरमेंट मिनिस्टर कडेन डिस्कस करता.
सो आता एक एजन्सी एनवायरमेंट मिनिस्टरान सजेस्ट केल्या तेमी वचून विचार स्टडी करून आतां आमकां एक प्रपोजल दिवपाचो आनी तो प्रपोजल आमी मागीर आमच्या शेतमारा मुखार दवरून आमी ते फायनलायज करपाक बट कितें आहा हे करपाक जाय आनी आमकांय करपाक जाय तेका लागून आमी आयज एनवायरमेंट मिनिस्टर मेळपाक आतां शेकां स्टार्ट केल्या सो थोड्यांनी 5,000 लिटर टँकी घातल्या थोड्यांनी 10,000 टँकी हाडल्या सो सद्याक टँकान कलेक्शन करून दवरता आमी आतां स्टार्ट केल्या एक वीक पासून जालें ना शेकां स्टार्ट केल्या आनी ट्युरिस्टूय ना गोंयांत खरें म्हणल्यार ट्युरिस्टूच ना गोंयांत हांव नको कितें चल्लां तें खरें म्हणल्यार थोडे सारके बेजार जाले शेकांक लागून लेट जाली एकोदान डिले केली आमी आतां गव्हर्मेंटाक मागतले की आमकां 3 म्हयन्याचे आमचे जे फी घेतल्या आमी शेकां ऑपरेटर करूंक ना 3 म्हयने आनी आमकां अलर्टूय करूंक ना सो ती आमी रिड्यूस करूंक मागता Sewage disposal, we had a meeting now. No, the proposal still stands. The only issue is that we require an immediate solution. So, we are talking to an agency who is doing this work. And doing work meaning collecting sewage as of now. So, today we've had a meeting with the association and the agency. And the agency has been asked to conduct a survey, study the ground realities in the coastal belt, and give us a proposal, or rather give the association a proposal. Shack owners would have to pay the agency, and the agency is willing to invest in the pipelines and collection tanks and all that. So they will be meeting on I think 20th, and then we'll take it forward from there. No. See, we are still studying that. The only issue that will take time. In the meanwhile, that is the prerequisite to opening of shacks is sewage collection. So by the time those proposals get approved by the government, it will take some time. So this I thought would be one solution that is available that can start overnight. पार्टीचे काम फुडें व्हरून येता ते लोकसभा वेंचणुके खातीर नेटान तयारेक लागात असो सल्लो काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांक दिला. शुक्रारा राती दिवचल गट काँग्रेसीची एक महत्वाची बसका जाली. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष MK शेख आणि प्रदेश सरचिटणीस विजय भिके हांच्या मार्गदर्शनाखाला ही बसका जाली. बिचोली ब्लॉक काँग्रेस कमिटीची बसका जावन आसा. अश्यो बसका आमी गोंयभर सुरू केल्ल्यो आसा आनीक आमी दक्षिणेच्यान सुरू करून आतां उत्तरेक आमी आयल्यात आनी हांगा वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी वचून आमचे जे ब्लॉक कमिटीज आसा तांचे विचार आमी आयकून घेतात आनी तांकां पार्टीचें काम कशें फुडें व्हरप हाजे विशीं आमी तांकां मार्गदर्शन करतात. की प्रत्येक आमचो जो शेड्यूल जो आमी प्रोग्राम आमच्या पार्टी प्रेसिडेंट आनी आमचे इन्चार्ज आसले टागोर आनी आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट शेख साहेब तेंच्यांनी एक प्लॅन केला आनी प्लॅना प्रमाणे आमी वयता प्रत्येक हेका आनी ज्या ब्लॉकांनी खंय तरी आमकां कमीपणा हे जाता कित्याक आमी तांकां सांगतात आनी थंयसर काम करपाक जाता कारण आतां एक 3 ते 4 म्हयने इलेक्शन येवपाचें आसा आनी इलेक्शन म्हटल्या बरोबर आमची जोरान तयारी कार्यकर्ते जाल्या परत खुबशे लोक आमकां सांगतात की काँग्रेस पार्टी आमी काँग्रेस पार्टी वांगडा आसा म्हणून त्या खातीर लोकांनी जे आमचे कार्यकर्ते आहा मेंबर्स आहा आनी जे ब्लॉक आमचे ऑलरेडी एक्जिस्टींग आसा ते बूथ मेरेन पावतले आनी बुथा मेरेन काम चालू आसा ते आमचे कार्यकर्ते आमच्या कडेन आहा कार्यकर्ते खंय वचोंक ना आनी त्या शिवाय एडिशनल जे सरकारान ह्या जे सगळे गोंयभर जे म्हागाई देशभर जे हे तांडव जायला पळय आनी खुबशे इश्यूज आसा ते लोक येवन आमकां सांगतात की ह्या फावटी काँग्रेस दोनूय सीट जे काँग्रेसचे येवपाक जाय म्हणून आनी नॉर्थचो सीट आमी भरघोस मतांनी घेतले. सार मानसाचो फेरी धक्को धोकादायक स्थितींत आसा ताका लागून सार मानस पिळगांव ते आमोणा न्हंये कुशीक नवीन रस्तो बांदपाचो प्रस्ताव सरकारा कडेन मांडटलो अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी सांगलें. शेनवारा सार मानस पिळगांव ते आमोणा वाठाराची आमदार आनी पंच वांगड्यांची पळोवणी केली.
मी आता ज्या पॉयंटाचेर उबे आसा पळय हो दोनूय गांव जोडणारा हो पॉयंट म्हणजे सारमानशे वरसून आमी आतां पिळगांवसून जर येतालो जाल्यार हो रस्तो आहा, हो बांद आसा. हो बांद तुमी पळोवंक शकता. ह्या बांदा वरसून डायरेक्ट जर रस्तो हांगा एप्रोच रोड हांगा हाडलो जाल्यार आमी आमोण्याच्या ह्या न्हंयच्या फाट्याचेर पावले आनी हो जो फाटो दिसता ह्या फक्त फाट्याक आमकां फक्त ब्रीज बांदचें पडटलें जेणे करून आमी हांगासून डायरेक्ट आमोण्या ह्या भागात पावतले. आमोण्या पावल्या नंतर जो रस्तो आसा एक्झिस्टींग रोड आहा तो 6 मिटराचो एक्झिस्टींग रोड आहा तो रोड आमी जर मातसो एक्सटेंड केलो वाडयलो ताका हायट दिली आनी हें जर काम जालें जाल्यार ब्रीज हो जर जालो न्हू जाल्यार कनेक्टिविटी एकदम इजी जाली. हो रस्तो जो आहा पिळगांवचो हो बांद जो आहा त्या बांदाक रस्तो करचो पडटलो आमकां ब्रीज करचें पडटलें आनी फुडलो कनेक्टींग रोड आसा हो इतलो भाग जर जालो आनी म्हाका दिसता खूब सोयिस्कर असो हो प्रपोजल आहा तेन्ना हो सरकारा कडेन हांव दवरतलो आनी बेगींतल्या बेगीन हे जर काम हांव सुरवात करतलें. त्या वटेनसून खंयच्या आयजसून येतलो गाड्याचो आतां जी आमचो सेजा गोवा वेदांता जी कंपनीचो गेट आहा त्या थंयसून तो भायर सरतलो भितर येतलो. तो पॉयंट हांगासून ह्या जाग्या वरसून सादारण 1 किलोमिटराचेर आसतलो आनी हो 1 किलोमिटर हे जर कनेक्ट जालें भायल्या शेत आनी ते आमी आमोण्या गांवांक बायपास जर केलो जाल्यार आमी डायरेक्ट ब्रिजार पावूंक शकतले. तो कितके असो मिटरचो ब्रीज लागू शकता तो हो हार्डली 2 किलोमिटर आसतलो सगळें ब्रीज ना. ब्रीज जो आहा पळय हो आतां हो फाटो पळयता आमी न्हू तो चडांत चड 100 मिटर रुंदीचो फाटो आहा. ह्या फाट्याचेरूच आमकां ब्रीज बांदचें पडटलें. बाकी जो आहा तो कनेक्टींग रोड आहा कनेक्टींग बांद जे आसा ते वटेनसून रोड एक्झिस्टींग आसा त्या रोडाक आमकां खंय तरी रुंदीकरण करचें पडटलें मातशें हायट दिवची पडटली. अशा तरेचे म्हणजे ब्रीज येयले काय मातशी हायट येतली. हायट येयल्या उपरांत तो तितलो रोडूय मातसो उंच करचो पडटलो. हें काम करचें पडटलें आनी एवटेसून जशें हायट दिवची पडटली ब्रिजाक तशेंच ह्या बांदाक सुद्दां हायट दिवन भराव घालून हें बांद रोडाचें रुपांतर हाडचें पडटलें. 2022च्या सनबर्नाक दिल्ली परवानगी बेकायदेशीर आशिल्ली अशें मुंबय हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठान स्पश्ट केलां. व्हडल्या कार्यावळीक परवानगी दिता ती कृती आराखड्या प्रमाण आसा काय ना ते पळोवपाक सरकारी उच्च अधिकाऱ्यांचो एक खास विभाग स्थापन करतले. तशेंच EDMSाचे सुवातेर पुलीस प्रदूषण नियोजन मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी हाजीर रावन स्वता नदर दवरपाचो आदेश दिला. ते भायर सनबर्न आयोजीत करपी कंपनीक याचिकादारांक अटी नेम आनी 25,000ची आर्थीक भरपाय दिवपाचो आदेश कोर्टान दिला. हंजून वागातोर दर्यादेगेर बेकायदेशीर फोग लायिल्ल्यान सुक्या तणाक उजो पेटलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हंजून वागातोर दर्यादेगेर आशिल्ल्या एका हॉटेलात व्हडलो इव्हेंट सुरू आशिल्ल्यान तांच्यांनी फोग लायिल्लो जाल्यार सगळ्या इव्हेंटाक ते फोग लायतात अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून थळाव्यांच्या मनात सध्या भंय निर्माण जाला कारण कांय म्हयन्या पयलीं अशीच एक घडणूक घडिल्ली. देखून प्रशासनान बेगोबेग पावलां उबारपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. फाटीं एक न्यूज चॅनलान रिपोर्ट केल्लो हिंगा फायरवर्क्स जाता म्हणून वागातोर बिचार आनी एक हॉटेल आसा W म्हणून ते एवरी इव्हेंटाक हिंगा बिचार फायरवर्क्स करता आनी इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट एंड व्हेरी रिस्की फॉर द पीपल दोज हू आर कमिंग इवन द ट्युरिस्ट एंड द लोकल्स. तर ऑलरेडी रिपोर्ट करून आसतना पासून हांवें रिक्वेस्ट केल्ले ऑथॉरिटीक टू कम एंड डू पेट्रोलिंग एंड टू टेक एक्शन अगेन्स्ट दोज हू आर बस्टिंग फायर क्रॅकर्स ऑन वागातोर बीच. आयज जालें कितें हांव वॉकाक गेल्लो तर हांवें थिंगा पयलें जेन्ना फायरवर्क्स तेंच्यांनी लायलेले आसलेले तेन्ना हांवें 112 कॉल केले. 112 कॉल करता म्हणून विदीन फ्यू मिनिट्स तेंच्यांनी फायरवर्क्स लायलो थिंगा आनी सेम स्टोरी जाल्ली तेन्ना इव्हेंटूय आसलेलो W. तर आनी खूब विंडी जाल्लेले खूब वारें मारताले. तर हांवें पळयलां तर वाऱ्या वांगडा एक फायरवर्क्स तेंचे प्रॉपर्टीन येवन खूब उजो पेटलो थिंगा आनी 1-2 फायरवर्क्स न्हू बिचारूय येयलोलो. व्हेरी नायस सीन. इट वॉज अबाउट टू हीट वन कपल. इट इज व्हेरी रिस्की. हांवें फाटीं ऑथॉरिटीक म्हणलेलें टू कम
टेक एक्शन एंड डू पेट्रोलिंग एवरी डे, बिकॉज एवरी इव्हेंटाक अशें तर घडत जाय जाल्यार आनी इफ एनी ट्युरिस्ट ऑर द लोकल इज बींग हर्ट विथ दीस फायर क्रॅकर्स इट वील बी रिस्की सो हांव मागता ऑथॉरिटीक परतून की तुमी हिंगा येवन पेट्रोलिंग करचें आनी एक्शन घेवचें. सो दीस थिंग शूड स्टॉप. दीस फायर क्रॅकर्स, बस्टिंग ऑफ फायर क्रॅकर्स शूड स्टॉप इमिजिएटली. पोरसकडे पेडणे राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर एका ट्रकान डिवायडराक नेटान धपको दिलो. सुचोवणी फलक आनी लायट नाशिल्ल्यान हो अपघात घडला. कोणाकूच जिवीतहानी जावना, पूण सरकारान हाची दखल घेवन सुचोवणी तक्ते लावचे अशी थळाव्या पेडणेकारांची मागणी आसा. पेडणे म्हालांतलो राष्ट्रीय महामार्ग 66 महाखाजन धारगळ ते पत्रादेवी मेरेनचो रस्तो अत्यंत धोकादायक स्थितीत आसा. ह्या रस्त्याचे काम भाजप सरकारचो आवडतो कंत्राटदार MVR ह्या कंपनीक दिल्ले आसा आणि ही कंपनी आपणाक जाय तशा तरेन रस्तो करता. आयज मेरेन थळाव्या नागरीक, थळावे आमदार, थळावी पंचायत कोणाकूच विश्वासात न घेता राष्ट्रीय महामार्गाचे काम जोरान सुरू केल्ले आसा. राष्ट्रीय महामार्ग काम करत असताना ज्या तरेन पयली गांवांगांवांक जोडणारे सर्वीस रस्ते आवश्यक असले ते रस्ते करपाक हांचे कडेन वेळूच ना. जी जागा संपादीत केल्ली त्या जागेन राष्ट्रीय महामार्ग तयार जाता आणि आता गावाक जोडपी सर्वीस रस्त्या खातीर जागोच उपलब्ध ना अशी स्थिती आहा. आणि अत्यंत जी धोकादायक वळणां आसात त्या वळणांचेर कसल्याच तरेचे दिशादर्शक फलक ना, लायट ना रात्रीच्या वेळार. रस्तो खंयच्यान खंय वयता हो दाखोवपी फलक नसल्या कारणान रातीच्या वेळार पोरासकड्या न्हयबाग ह्या वाठारांत अपघाताचे प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा. बरी कामगिरी केल्ल्या 7 पुलीस अधिकाऱ्यांक तशेंच 3 उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांक मुख्यमंत्री पदकां जाहीर जाल्यात. गोंय मुक्ती दिसा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी हे पदकांचे वांटप जातले. पुलीस खाते तशेंच उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांक ही पदकां जाहीर जातात. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक निधीन वाल्सन हांच्या सयत 7 पुलिसांक बरी कामगिरी केल्या बद्दल मुख्यमंत्री भांगरा पदकां फावो जाल्लेली आसा. 19 डिसेंबराक गोंयच्या मुक्ती दिनाच्या दिसा ही मुख्यमंत्री भांगरा पदकां तांकां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी भेटयतले. त्याच बरोबर होमगार्ड ज्ञानेश्वर तुळसकर आनी सिंधिया रॉड्रिक्स हांकां मुख्यमंत्री गृहरक्षक पदक फावो जाल्लेले आसा. तशेंच उजो पालोवपी दळाच्या 3 अधिकाऱ्यांक मुख्यमंत्री पदक फावो जाल्लेले आसा. तर हाची वळेरी अशी आसा. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक निधीन वाल्सन हांकां मुख्यमंत्री भांगरा पदक फावो जाल्लेले आसा. त्याच बरोबर मडगांवचे कोंकण रेल्वेचे पुलीस उप अधीक्षक गुरुदास कदम, केपें उपविभागीय पुलीस उप अधीक्षक निलेश राणे, कालांगूटचे पुलीस निरीक्षक परेश नायक, ओल्ड गोंयचे सहाय्यक निरीक्षक निळखंठ एकावडे, कोलवा वाहतूक विभागाचे सहाय्यक निरीक्षक जितेंद्र फळदेसाय, पणजेचे हवालदार नितीन गांवकर. त्याचबरोबर उजो पालोवपी दळाचे जे अधिकारी आसात तांकां मुख्यमंत्री अग्निसेवा पदक फावो जाल्लेले आसा. तांची नांवां अशीं आसा. उप अधिकारी शिवराम नायक, लिडींग फायर फायटर विष्णू गावस, फायर फायटर नितेश पागी. अशी ही वळेरी आसा. 7 पुलिसांक मुख्यमंत्री भांगरा पदक फावो जाल्लेली आसा. आणि ही जी पदकां आसा मुख्यमंत्री भांगरा पदक ती तांकां गोंय मुक्ती दिनाच्या दिसा म्हटल्यार 19 डिसेंबराक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी भेटयतले. विजेचो शॉक लागून मरण आयिल्ल्या लायनमॅनाच्या प्रकरणाचो तपास करपा खातीर खासा उच्चस्तरीय समिती ह्या म्हयन्या भितर 20 खाते नेमतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या. लायनमॅनांनी काम करतना खबरदारी घेवपाक जाय अशें मंत्री सुदीन ढवळीकरान ह्या वेळार सांगलें. काजरवाडा बेतोड्या
बिरेस्तारा राती रस्ते कुशीक मातयेत पुरोवन दवरिल्ल्या अवस्थेत थळाव्याची कूड सापडली. खून करून ही कूड मातयेत पुरयल्या असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. फोंड्या पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. बिरेस्तारा राती काजरवाडा बेतोड्या रस्त्या कुशीक पुरिल्ल्या अवस्थेत तळाव्याची कूड सापडली. हाचो कोणे तरी खून करून रस्त्या कुशीच्या फोंडकुलांत कूड पुरोवन दवरला असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. काजरवाडा बेतोडेचो रविदास गावडे फाटले 2 दीस बेपत्ता आशिल्लो आनी ताचो सोदवाव चालू आशिल्लो. बेतोडा जंक्शनार आशिल्ल्या दुकानांतल्या सीसीटीव्ही कॅमेराच्या आदारान काजरवाडा मार्गान वतना तळाव्यांक तो दिसलो. उपरांत त्याच मार्गान तांच्यांनी सोदवाव सुरू केलो. पयलीं रस्त्या कुशीक ताचे चप्पल सापडले आनी उपरांत रस्त्या कुशीच्या फोंडकुलांत पुरोवन दवरिल्ली कूड मेळ्ळी. ह्या घडणुके उपरांत तळाव्यांनी रस्तोय आडायलो. जाल्यार रस्त्यार जे म्हालाचे ट्रक पार्क करून दवरतात तांकां काडचे अशी कागाळ तळाव्यांनी खूबदां केल्ली, पूण कोणेच हाचेर लक्ष दिलें ना अशें तळावे सांगतात. आता ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास फोंडा पुलीस करतात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.